नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सांखळे बाजारांतल्या 3 दुकानांक कचकीत लागलो उजो. सुमार 50 लाखांचें लुकसाण. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास. आमी कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना. बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे सांगतात ते कितें चणे खावपाक आयिल्ले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांक प्रस्न. ओमकार हत्तीक वनतारात बी धाडचे नात. ताका धरपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन केल्या चर्चा, सांगता रानमंत्री विश्वजीत राणे. तिळारी वाठारांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 7व्या दिसाय तामोशाच आसा थाट मारून. शेत बागायतींचें लुकसाण करप सुरूच. बागायतींनी वचपाचें तरी कशें, शेतकारांनी उप्रासला प्रस्न. सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान भरलो अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून भाजपाच्या सगळ्याच आमदार आनी मंत्र्यांनी लायिल्ली हजेरी. मुखेल अभियंत्याच्या परवानगे बगर खंयचेच रस्ते मेळचे ना खणपाक. रस्ते खणले जाल्यार जातली खर कारवाय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिली शिटकावणी. आतां पळयात खबरो विस्तारान. सांखळे बाजारांतल्या काडा मार्केट ह्या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा मध्यान राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकर हांचें किराणा दुकान, सुभाष परब हांचें कपड्याचें दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हाचेंय दुकान लासून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. सांखळे बाजारातल्या काडा मार्केट ह्या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान दुकानाचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. वट्ट 50 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकर हाचें किराणा दुकान पुराय लासून गेलां. तशेंच सुभाष परब हाचें कपड्याचें दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हाच्या दुकानाक उजो लागून बरेंच लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. राती एक डान्स म्हाजे चेड्याक पांगम म्हणून आसा हांगासर तेणें फोन केलो की रुपेश काणेकाच्या दुकानान तुमी धुंवर येता म्हणून जळटा म्हणून. म्हाजो चेडो उठलो, म्हाका उठयलो आनी आमी दोगूय, म्हाजो चेडो पयलीं येयलो, म्हाजें हांव येयलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार सबंद शटर तांबडो जाल्लो लागलो. म्हणटा हांव ताका रुपेशाक फोन केलो, म्हाज्या चेड्यान. रुपेश येयलो, सगळें उगडलें. उगडून पळयता जाल्यार उजो भायर सरलो आनी जो एक जो पेट घेतलो उज्यान तो कसोच कंट्रोल जायना. आमच्या कितलें उदक आसलें कसो नुस्तेंवाल्याचें आनी मार्केटाचें ते आमी हें करी म्हणजे आमच्या हांगासर सेफ्टी काय ना, उदक नळ ना काय ना ताका लागून तो उजो वाडत गेलो. आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केल्यार 10-15 मिनटां 20-25 मिनटां गेली. 20 मिनटां सबंद दुकान ते जवळें आनी वरसून ट्यूबलायटी पडोंक लागल्यो. वयर ट्यूबलायटी आसा पळय त्यो वरसून सकयल पडोंक लागल्यो फट करून. ताका लागून थंय पळोवंक वचोंक मेळना. आनी हांव ते 7-8 जाण आमी आसले, भायर कोण येयले. अशें करून उजो पेटत गेलो आनी तें अख्खें दुकान म्हणजे रुपेश काणेकाराचें दुकान, सायडीक तो सुभाष परब म्हणलो कपड्याचें हाचें दुकान अर्देशें आनी ते सायडीक पांगम म्हणून हाचें दुकान. शक्यतो म्युन्सिपाल्टीन आमकां वॉचमॅन दिवपाक म्हणजे असो कसलीय गोश्ट सांगूंक येयना न्ही. झप करून जालें आतां जालें आमकां म्हणून आतां कळ्ळें. तें जर जाल्यार फाल्यां म्हाजें जातलें, परवा आनी कळ्ळें जालें. अशें जावचें न्हू. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां म्युन्सिपाल्टीन बी हेका हेल्प करपाचें. आमी फालूच गाडी आमचे 2 कित्याक रिजन कितें काय कळूंक शकना. कळोंक ना. ते वटेनसून स्टार्ट जालें. तुम्ही दुकान बंद करून गेले पळय, कितक्यांक गेले आनी तेच्या उपरांत 8:30 आनी तेच्या उपरांत तुमकां फोन कसो येयलो? पळयतात न्हू, मागीर फोन केले आनी गाडी येयली फायर ब्रिगेड. 15 लाख.
मजगती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे बाजारात वचून पळोवणी केली. उजो कसो लागलो हाची तपासणी करची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलां. तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुका आनीक घडच्यो न्हय हाचे खातीर उपाय येवजण करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. सांखळे मार्केटांतले आमचे काणेकारांच्या शॉपाक उजो लागलो तो पळोवपा खातीर गांव आयिल्लो. तेन्ना शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला. मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचो सगळें सामान आनी बाकी सगळें जुळून गेलां. हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचे मामलेदार येवन सर्वे करतलो. मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पळय सरकाराच्या वतींतल्यान ताका दितले. इवन एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जावपाक जायना. ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्रोसिजर आसपाची गरज आसता. आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता. बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्कीट उजो लागला अशें दिसून येता. तर ते इलेक्ट्रिसिटीचो कितें तरी इशू उलोवन दाखयताले शॉपवाले म्हणजे ओवरलोड करपाक लायता ताका आनी पळयता शेवटी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमी कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना, बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे कोण सांगतात ते बिल्डिंगेन कितें चणे खावपाक आयिल्ले काय कितें? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू विचारतात. आंदोलनाच्या नांवान अशें कोणाच्या ऑफिसान वचूं येता काय कितें? हें बुरशें राजकारण. हें आमकांय करूं येता पूण तें आमी करचे नात. अशें आसलें तरी वेन्झी आड ट्रेसपासाची कागाळ करपाचेर विचार करतले म्हणून दामून सांगलें. दुसरे वटेन भाजपा युवा मोर्चान वेन्झी आड केल्ले स्टेटमेंटाक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. की तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिसा कडेन येतले, आमी नाशिल्ले तेन्ना कोण, आनी तुमी येवन दाडो धरतले भितर येतले आनी बिजुडे म्हणटाले ते कोण बिजुडे कोण ना. हें पोरकटपणां चल्ल्यात ती. राजकारण खंय, मुद्दो खंय आनी वावता खंय हें ताणें चिंतपाक जाय न्ही. आनी म्हणून युवा मोर्चा जो आसा तो युवा मोर्चा हो आमची स्ट्रेंथ. युवा मोर्चाक म्हणजे सगळे गोंयकारां कितें तरी केल्ली आसा. ज्या तरेन ती भाशा इतकीच भाशेन उलयताले. लोकप्रतिनिधी पळय आसता पळय ते लोकप्रतिनिधीक एक वेवस्थीत अशी भाशा आसता. हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा, हांवें पळयलें आनी ताणें वेवस्थीत जें पळय सांगलां सारकें आसता. कितें चणे खावपायल्ले जाल्यार कितें बेल मारपाक जाय तिसरे उलयाचे बिल्डिंगेक गेले ते उलयतात ते पयलीं तांचे उतरां पयलीं सारकीं पळयात. कितें उलयतात ते बिल्डींग खंय आसा ती पयलीं पळया. बिल्डिंगेचो फ्लोर कितलो आसा तो पळया. दारां जोडले ते व्हिडियो व्हायरल जाल्या ते पळया. भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष तुषार केळकार हांणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस आड पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. रामा काणकोणकाराच्या जाल्ले हल्ल्या उपरांत विरोधकांनी आंदोलन केल्लें. हे आंदोलना वेळार बेकायदेशीरपणान भाजपाच्या कार्यालयात प्रवेश करपाचो यत्न केल्ले खातीर भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्षान दोगांयचेर कागाळ दाखल केल्या. डायवर्ट करपाचो हितूर कांयच येना. गोवा पुलीस अलॉंग आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्या केसीचेर बारकायेन बारीक नजर दवरून आसा आनी तेजेर डेली अपडेट घेवन तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हो जो मुद्दो आसा तो टोटली डिफरंट आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की दोन मुद्दे मिक्स करचे न्ही. एक पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशनान आसा तो नवो ट्रेंड सुरू करता, दुसऱ्यांच्या ऑफिसान घुसप, दुसऱ्यांक धमक्यो दिवप. जी धमकी जो काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटला ही धमकी एक्चुअली एमएलएन आमच्या स्टाफांक दिल्ली भायर आनी आमच्या लिडरांक भिकुड्डे म्हटलेले. आमी कोण हांगा भिकुड्डे ना आनी कोणें हातीन कांकणां घातलेली ना. पण हो जर नवो ट्रेंड सुरू करता तो फाल्यां कदाचित तेंचेर उलटपाक शकता. थँक्यू. तुमचेर एक तेणी कंप्लेंट केली आम आदमी पार्टीन तुमचेर की तुमी थ्रेट दिलो म्हणून तेंचे एमएलए. ना एक्चुअली तुम्ही जर तो व्हिडिओ पळयला आसतलो ते दीस जाल्यार धमकी कोणे दिला पळय कोणाक दिला ती ते दीस कळटली तुमकां. तो तेंचो व्हिडिओ पळय आमी. तुवें काल मेन्शन केलें ना हांवें कितें म्हटलें हांवें ती धमकी म्हणून दिवंक ना. हांवें कितें म्हटलें जर ताका दिसता आसत की ती जर ती धमकी जाल्यार ती त्यांनी तशी घेवची. पण हांवें धमकी दिवच ना. हांवें धमकी म्हणून ती दिवच ना. पण ताका जर दिसता कित्याक ऑपोजिशनान आसून तो फाल्यां प्रचार करतलोच की धमकी म्हणून ताका दिसता आसत जाल्यार ती त्यांनी धमकी घेवची. ओमकार हत्ते कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा केल्या. कर्नाटक सरकारा कडेन हत्याक धरपाचे एक्सपर्टीज आसात तशी गोंया कडेन सुविधा ना. ओमकार हत्तीक वनतारात धाडवा विशीं गोंय सरकारा कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. हेर हत्तींच्या मजतीन ओमकार हत्तीक ताच्या सैमीक सुवातेर हाडपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा सुरू आसा. दुसऱ्या उपरांत हे विशीं कारवाय करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळोन आयला. तेंची पुराय टीम मॅडम नेगी
हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सीस आनी आमचे PCCFB हांव सगळे आमी वचून आयल्या. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा असल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळी कडेन डिप्लॉय आहा. प्लस कर्नाटकान बी 3-4 कडेन हत्तीचो विशय आहा आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तांकां ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक, तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा आनी बेगिना बेगीन टीम येतकूच ते आमी शिफ्ट करू. कित्याक बेश्टें आमचे कडेन सद्या एक्सपर्टीज त्या तरेचे ना. त्या तरेचे 1 एलिफंट टू बी कॅप्चर्ड यू रिक्वायर 6 एलिफंट्स. तांकां वेगळ्या तरेन ते कॅप्चर करता आनी ते व्हरचे पडटा म्हणून ते सेन्सिटिवली करपाक जाय. कितें प्रायवेट फॉरेस्ट गुजरात ना, पूण ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आमचे कडेन तसो प्रपोजल सद्या येवंक ना. आनी महाराष्ट्रा कडेन आहा म्हणून म्हाका तेणी पयर कोण तरी म्हणटाले. पण ते महाराष्ट्रान हत्ती ना न्ही, ते हत्ती गोंयान ना म्हणून गोंयाचे बाउंड्री नसल्या कारणान ते गोंयांनी वेगळ्या तरेन ते आमचे आमी कशे फुडें व्हरपाक जाय आमचे कडेन प्रपोजल आयले तेजेर विचार करपाक कांय हरकत ना. पण आमचे कडेन सद्या आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ते कॅप्चर करपाक आमी सांगलेले आसा. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 7व्या दिसाय तामोशा वाठारांत थाट मांडून आसा. 7व्या दिसा ह्या वाठारांतल्या शेत बागायतींचें लुकसाण करप सुरूच आसा. ओमकार हत्तीची दुमशणां सुरूच आशिल्ल्यान शेतकारां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. बागायतींनी वचपाचें तरी कशें असो प्रस्न शेतकारांनी उपरासला. रान खात्याचे अधिकारी हत्तीक धांवडावन घालपाचो यत्न करतात, मात अजून हत्ती परत वचूंक ना अशें थळावे सांगतात. फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम करता. फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम आता एक चडांत चड ते कितें करता, बॉम्ब लायता. बॉम्ब लावन कोण कावळो नाल्यार कबूतर वयतले. हे दोल्लो हट्टी तर वचोंक शकना. नुकसान म्हणपाक गेल्यार म्हाजे तर भाटांतले कंप्लीट कॉलॅप्स केला. आनी अशे आमचे 7-8 जाण आसा, पाटील आसा आनी धुरी आसा, अशे जायते जाणांचे आसा. पण आयच्या मेरेन काय म्हटल्यार कांयच ना. आयज तर आनी काल तो सामको गांवांत तुमी आयज स्वता पयला तो आमच्या गांवांत अटॅक कसो करतालो आनी ताका हांव कसो धांवडायला आमी. आतां हत्ती जर पळोवपाक गेला जाल्यार तो इतल्या पयसच्यान म्हटल्यार तो 400 किलोमिटर हांगा पावला. कमीत पळय ते हांवें विचारलें तांकां आमच्या फॉरेस्टार थंयच्यान हांगा ते म्हणटा थंयच्यान हांगा येवपाकूच ताका म्हणून 2-3 दीस अशें चलून वता माता. तर हांव कितें म्हणटा इतल्या पयसच्यान जर तो 4 दिसान पावता तर आमचो लोकप्रतिनिधी सर हांगा एक 20 मिनटाची वाट आसा पण अजून आमकां पावंक ना. हांगा शैलेश सामंत म्हणून तेचे माड उडयले. माडया लागते माड दिसता एक उडयला आनी बारके धाकटे कवा ते उडयला. अनिकेत पाटील तेचे आहले ते उडयले. आनी आयज हत्ती न्हंयच्या सायडीर वचोन देंवता सकयल पूण परतून थंय मातसो टायमपास करता, न्हाता आनी येता. मनशां अशें फॉरेनर कशें टायमपास करतात ते टायप सद्या तेचे जाल्ले आहा. दुबय आतां कितले दीस जाले तेका? कितले दीस जाले? आयज 7 दीस जाले. काय जायना फुडें प्रोसेस फुडें कांयच ना. तो ऑफिसर येवन सांगून गेला पण अजून एक्शन कितेंच ना. हे बाबळे हे आसात तेंचे फॉरेस्ट लेबर ते बाबळे आसा ते आपल्यानी ट्राय करता ताका रोखून धरपाक इतलेच. आनी फुडें कितेंच जायना. आतां शेतकरी शेतानूय वचना, तांकां लुकसाण कशें वयतले? लोकांचे आतां ते म्हणटात आपले आतां गायींक चारो ना म्हणटा आतां आपले दुधाक लॉस म्हणटा शेतकरी. आमी राखता ताका वायल्ड एनिमल ते कितें करूंक शकता ते सांगूंक येना कोणाच्यान. आतां हे स्टेजीर तूं पयले खंय धांवताले तेणे लेबर खंय धांवताले ते कितें करचें कोणी घेवचें कितें एक्झॅक्ट आतां करचें कितें तें आमकां कळना. आतां कायदो हातींत घेवचो काय बेश्टे अशें तो वचासर वाट पोवची आमचे काबार जावचे. आमी इतले मेहनत घेवन केल्ली आहात. आतां माड झाडां लायल्ली आहात, केळी पोपळी. आतां करचें कितें आमी तें? सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो. अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून जायते मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले. सभापती पदाचे वेंचणुकेत गणेश गांवकारूच वेंचून येतलो असो विस्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो. सभापती पदाचे वेंचणुकेत विरोधकांनी आपल्याक तेंको दिवचो म्हूण गणेश गांवकार सांगता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमी आमचो कॅन्डिडेट म्हणून बाब गणेश गांवकर हांचो आज फॉर्म आमी स्पीकर ह्या इलेक्शना खातीर भरला. आमच्या बरोबर ऑल टुगेदर MGPचे लिडर बाब सुनील ढवळीकरूय आमच्या बरोबर आसात. आमचे तिनूय इंडिपेंडंट आमदार हे आमच्या बरोबर आसात. आनी आमकां खात्री आसा की आमी परत एकदां आमकां तशें मेजॉरिटीन
आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले. परवा इलेक्शन्स आसा, आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले. आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचें अभिनंदन करता. ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन आसा माझे प्रयत्न आसताले तांकां कन्विन्स करपाचे, रिक्वेस्ट करपाचे की म्हजो पोस्ट पळय तेंचो नॉमिनेशन मी फायल सगळें केलें, पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हजें मत आसा. गोंयच्या रस्त्यांच्या अवतिकाय विशीं आपल्याक खबर आसा, पूण आतां हाचे फुडें गोंयांत खंयचोय रस्तो खणपाचो आसत जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्याची परवानगी घेवचीच पडटली. परवानगे बगर रस्ते खणले तर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिल्या. Roads, unless hot mix plants are ready, work cannot start that sort of way. कारण पावस पडला पळय, आधी पावस पडला, कालही पावस पडला, अशें पावस पडटा. सो पॅचअप करता ते, दे आर डुईंग पॅचिंग वर्क वेरेवर वर्स्ट आहा पळय ते काडल्या, दे आर युजींग जेट पॅचर ऑल्सो. बट जेट पॅचर ऑल्सो कॅनॉट वर्क इन रेन्स. रेन्सान घालें जाल्यार तें वता. एनी अंडरस्टँडिंग लायक कितले पर्सेंटेज ऑफ रोड्स आर बॅड आसा डिटेल्स सगळ्यांक दिला म्हाका तांणी. आय हॅव गॉट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स. They have given me constituency wide details. So तेणी मेळ्ळा various categories like worst roads, मातशे better roads आणि good roads तशें ताणें एक कॅटेगरी करून दिल्या. So can you specify percentage wise? Percentage wise तशें म्हणलें ना तें. Worst roads are not in that large a number. What I was thinking. आसतले खूब कडेन आसा पूण spread out आहात in each constituency. There are certain portions which are in bad shape. Roads are in bad condition. This is a fact. Electricity worst condition चडशे जाग्यार दिसता. तांणी फोडला घाला कितें केलां न्ही, बट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट द रोड्स आर मेड. सगळे कडेन रोड तांकां हांवें की हाचे मुखार खंयच्याय रोडाक ते हात लावपाना विदाउट अप्रुवल ऑफ द प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. एनीबॉडी इफ दे डू एनीथिंग लायक दॅट वील टेक एक्शन. गोंयकारांक रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या फाटलो सूत्रधार कोण तें कळपाक जाय. रामाच्या हल्ल्या फाटलो मास्टर मायंड कोण तें जाणा जावन घेवपा खातीर गोंयकार राविल्ले आसतना भाजपाक आंदोलनाचो मास्टर मायंड कोण तो सोदून काडपाक जाय. ही कसली फकाणां काय म्हूण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार विचारता. रामाचेर जाल्लो हल्लो, बायलेचो खून हाचे वयल्यान कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वात ना हें दिसून येता. दुसरे वटेन फुकट सिलिंडराचें कितें जालें काय म्हूण काँग्रेसीन भाजपाक प्रस्न केला. तशेंच जीएसटीच्या नांवान 8 वर्सां लुटल्या उपरांत भाजपा आतां जीएसटीत सूट दिवन उत्सव मनयता म्हणून कवठणकारान आरोप केला. आयकात ताचें म्हणणें. डीजीपी सांगतालो लॉ एंड ऑर्डर सारकी आसा. इतले मजगतीन रामा काणकोणकाराचेर भर पणजे सिटीन अटॅक जालो आनी तें जाता आसतना लॉ एंड ऑर्डर सारकी आसा आसा म्हणटा आसतना काल 64 वर्साचे एका बायलेक सुरी मारून मर्डर जालो. जाल्यार हो प्रयत्न जो बीजेपीन आज चलयला की एंटायर इन्व्हेस्टिगेशनाचो फोकस डायवर्ट करचो की मास्टर मायंड ऑफ द प्रोटेस्ट, आनी तोय बी कोणाचो प्रोटेस्ट, पिपल्स प्रोटेस्ट, पब्लीक प्रोटेस्ट, जे पयलीं म्हणल्यार आमी निशेध करता. आतां हे सिलिंडर कित्याक भरूंक ना काय म्हणून आमकां प्रश्न पडटा. जाल्यार बीजेपीक विचारूंक सोदता की जो कोयर तुमी 2017 पासून गार्बेज काँग्रेसीची व्हेल्या ती कुसत खंयच्या तरी गटारान घाल्या आनी ते गार्बेजीचो गॅस जावन जशें देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलेलें की गटारांतलो गॅस पायपान भरून च्या करता म्हणून, जाल्यार ही गार्बेज सी आमची सगळी व्हेल्या ती कुसत घालून ताजो गॅस जावन तुमी ते सिलिंडर भरपाक रावल्या काय म्हणून लोकांक दिवपाक. कित्याक 3 वर्सां जालीं तुमी प्रॉमीस केल्यार अजून ते सिलिंडर लोकांक पावूंक ना. फाटले 8 वर्सां जीएसटीच्या नांवान देशाक लुटल्या. 55 लाख कोटी रुपयांक देशाक लुटला जीएसटीच्या नांवान. आमचो लिडर राहुल गांधी 2016च्यान हे गजालींचेर उलयतालो की तुमचो जीएसटीचो इम्प्लिमेंटेशन जालां हें चुकलां, हातूंत कॉमन मनशाक त्रास जातलो, सामान्य व्यापारी आसा ताका त्रास जातलो, तो चिरडलो वतलो, ताका लुकसानी जातल्यो. इतलो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम करून दवरलेलो. ताणें धंदो करपाचो काय ते जीएसटी फायटींग करपाचें आनी जीएसटीच्यो ज्यो रेट्स दवरलेल्यो इवन एसेन्शियल गजालींचेर तातूंत मनशाची बॅकबोन मोडटलो म्हणून सामान्य मनशाचो. पण तेन्ना हांच्यांनी तेन्ना कितें करताले, लुटोत्सव करताले. लुटोत्सव तेन्ना लूट चल्लेली. आनी आतां आपणेच तो जीएसटीचे जे 8 वर्सां लुटल्या लोकांक आपणेच ते कितें कमी केलां म्हणून दाखयला आनी आपुणूच ताचो उत्सव करता ते. बायोडायवर्सिटी तुमकां वाटोवपाची आसा जाल्यार टोयार तळ्या लागसार प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल कसो हाडटात तर
या 2 प्रकल्पांच्या जाग्यार आमकां बायोडायव्हर्सिटी पार्क बांदून दियात म्हणून चिंबलाचो नागरीक गोविंद शिरोडकार सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. जालें कशें आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण अशें आसा की आमी पयर जे आसा ते हांगासर आपल्या कदंबा प्लेटोचेर चिंबला जे तळें आसा आमचें व्हडलें थंयसर आमी एक हें घेतली रॅली काडली आनी प्रोटेस्ट केलो कळ्ळें न्ही ते मॉल नाका म्हणून आमकां आनी मिटींगूय घेतली. सो जालें अशें की ताचेर आतां आयज आमी पळयल्यो की दोतोराच्यो प्रतिक्रिया की ते कितें म्हणटा ती सरकाराची जमीन कळ्ळें न्ही थंय आमी आमकां जाय तें हें करतलें न्ही अशें जालें न्ही ताचो मिनींग कळ्ळें न्ही. सो आमचें म्हणणें कशें आसा की आमचें हें थंय वेटलँड म्हणून नोटिफाय जाल्लें आसा आनी वेटलँडाक जवळ जवळ आमकां एक बफर झोन आनी हेजी सगळी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स एरिया जर धरली जाल्यार जवळ जवळ 75% तितूंची जागा आमकां मेळिल्ली आसा पंचायतीक. सो तातूंत आतां समज हें जर जालें जर जाय मॉल बी जालें कळ्ळें कारण ताचो एक्युफायर इतको स्ट्रॉंग आसा. नोव्हेंबर म्हयन्यांत थंय उदक मेळटा कोणाचेर वयर एकदम टॉपाचेर आनी जर आतां पावसान जर गेले 1-2 मिटराचेर उदक मेळटलें बांयक पडटा तशें उदक आनी अशा जाग्याचेर जर तुमी जर असले सामके सेन्सिटीव जाग्याचेर जर इकोलॉजिकली सेन्सिटीव जाग्याचेर जर तर तुमी अशें मॉल आनी हें जर हाडलें जर जायत कळ्ळें न्ही हें खूब जाताच आसा. आनी त्याच बरोबर समजा तुमी विचार करा की 17 मजली तो प्रशासन जर येयलो जर जायत जाल्यार तेजें फावंडेशन जें आसा तळ्याचो जो तळ जो आसा तेच्या पेक्षा आनीक भितर वयतलें तळ्या कळ्ळें न्ही. सो हितून जाल्लें कशें सगळें जें हें आसा सगळो घुमूत जो पळय तेंचो हें जो आसा न्हू सिवेज बी आसा न्ही कितकी तयार जातली मागीर तें हें कशें. आनी तुमी एक काम करता की तुमी सांगता की आमी हें वॉटर बॉडीज आनी त्यो प्रिजर्व करपाक जाय म्हणून कशें प्रिजर्व जातल्यो तुमच्या हितून अशें प्रोजेक्ट जर हाडले तर थंय जावचें ना. सो तुमची मागणी कितें आसा? आमची मागणी अशी आसा थंय ते तुमी स्क्रॅप करा तें कळ्ळें न्ही आमकां तें नाका. आनी एक काम करा तुमी म्हटलें आमी की आतां जे थंय बायोडायवर्सिटी पार्क करा न्ही बायोडायवर्सिटी पार्क करा कळ्ळें न्ही IT पार्काच्या ऐवजी तेन्ना मागणी केल्ली आमी बायोडायवर्सिटी पार्क करा. आतां आमी तीच मागणी करतात. कोणाक आमच्या गोंयकारांक खंय खंय सामके दुर्मीळ ज्यो कितें झाडां वनस्पती आसा वखदी आसा आनी कितें आसा थंय कांय उदक आसता न्ही हाडून लाया तुमी थंय व्हडलो हे जातलो मागीर हाडा न्ही टुरिजमाक बी थंय दाखोवपाक अशें अशें आमी एक डेवलप केलां म्हणून बरोबर काय न्ही. ओके सो तुमी सगळे विलेजीचे लोक जे आसा ते म्हणजे युनिटी मॉल आनी जो स्तंभ येवपा आसा ताका विरोध करता. कायम विरोध कळ्ळें न्ही म्हज्या शेवटच्या श्वासा पर्यंत हांव ताका विरोध करतलो कळ्ळें न्ही विरोध करतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन 21 जूनाक सुरू केल्लो संवसारीक योगा दीस 140 परस चड देश मनयतात. तेच प्रमाण 120 परस चड देश आतां आयुर्वेदा दीस मनयतले अशें मुख्यमंत्री दत्तोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयुर्वेदा खातीर अच्छे दिन आयल्यात अशें मुख्यमंत्री सावंताचें म्हणणें. धारगळ पेडण्यां जाल्ल्या आयुर्वेदा दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. आयुर्वेदा डे को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पहली बार जब 21 जून को उन्होंने योगा डे द वर्ल्ड योगा डे मना के मोर देन 140 कंट्रीज़ में आज योगा डे मना रहे हैं. इसी तरह से मुझे पता है कि इससे आगे मोर देन 120 कंट्री विल सेलिब्रेट द आयुर्वेदा डे. डेफिनेटली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन पूरे वर्ल्ड के लिए हैं. कुछ दिन पहले लोग पूछ रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किन के लिए अच्छे दिन आए. मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आयुर्वेदा के लिए अच्छे दिन आ गए हैं. इससे अच्छे दिन और अभी नहीं हो सकते. 2014 के बाद यानी आयुष मंत्रालय अलग से फॉर्म होना और इस तरह के इंस्टीट्यूट एक जगह नहीं ढेर सारे जगह पे देश में इतनी बड़ी आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होना ये आयुर्वेदा के डॉक्टर्स के लिए बड़े गर्व की बात है. ना बल्कि एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट पूरे देश भर में सभी गवर्नमेंट्स यानी खुद के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और आयुर्वेदिक कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं. ये आयुर्वेदा के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है. द अय्या हैड आस्क्ड फॉर द लैंड. गोवा गवर्नमेंट से हम पहले उनको लैंड दे चुके हैं लेकिन समझो भारत सरकार अभी भी एक्सपांशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे. अय्या के लिए यानी जब आयुर्वेदा के लिए लोग आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसके लिए भी आपको लैंड के बारे में सोचेंगे. मुझे भी बड़ी गर्व की बात है क्योंकि आज यानी अय्या की OPD इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 पेशेंट पर डे. दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट ऑफ द अय्या और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ऑल द डॉक्टर्स रिसर्चर्स
वन हु आर प्रैक्टिसिंग इन द अय्या। 4 साल में इतनी बड़ी ओपीडी नहीं हो सकती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यूर डेडिकेशन एंड यूर रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिस इट इज़ इन अय्या की जो हो रही है, इसीलिए इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। गोवा सरकार की तरफ से इससे भी आगे जो जो सपोर्ट आपको लगेगा, सो डेफिनेटली हम गोवा सरकार आपके साथ में रहेंगे। द थीम आयुर्वेदा फॉर द पीपल एंड प्लैनेट is deeply relevant today. In a world facing the climate change, lifestyle disease, and the rising medical cost, Ayurveda teaches us that the health is not only the freedom from illness, but the harmony with our body, mind, and environment. गोंयांत गुंडागिरी खपोवन घेवपाक जायना। जेन्ना सरकाराकडेन विधानसभेत 35चे संख्याबळ आसतना समाजविरोधी घटकांक सरकारान थारो दिवप न्ही म्हणून कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। मांद्रेच्या सरपंचाचेर हल्लो जाल्लो तेन्नाच हाका जाग्यार बसयल्ले जाल्यार आयज रामाचेर येदो व्हडलो हल्लो जावचो नाशिल्लो। ताका लागून सरकारान कांय गजाली कडेन दुर्लक्ष करून जावचें ना अशेंय आमदार मायकल लोबो सांगता। गोंयांत गँग म्हणटा पळय ते सरकारान टॉलरेट करूंक जायना। गुंडागिरी शूड नॉट बी टॉलरेटेड हे आमी क्लियर सांगलेलें आहा। सो जेन्ना सरकारा कडेन म्हाका दिसता 30 MLA प्लस 28 MLAs plus 5 supporting. So there shouldn't be any issue as far as all these things are concerned. Anti-social elements. तेंका लागींच धरप ना, तेंका आपल्या जाग्यार बसोवपाक। वन मोर थिंग, मांद्रे एक इन्सिडेंट जालो, सरपंचाक मारलो, हांवें सांगला ते मांद्र्याक सरपंच एक सरपंचाक जो मारला तेच भुरगे हिंगा इन्वॉल्व आहा। सो दे सेम, सो दे आर ट्रायंग टू फ्लेक्स देयर मसल। ते दाखोवंक सोदता की आमी वी आर अबाव द लॉ म्हणून एंड वी आर बींग प्रोटेक्टेड। कोण प्रोटेक्ट करता हे चिंतपाची गरज आसा। तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलेलें आमी येयल्ले पणजे, तेजे बंगल्यार गेले, इवन आमचो सोपटे आसलो, आमी सांगलेलें ताका की हे हाती भायर वयतले म्हणून, आनी आयज हाती भायरूच गेले न्हू। गव्हर्नमेंट फेल जालो कशें दिसता तुमकां कंट्रोल करपाक? इट्स नॉट फेलियर, इट इज वॉट, इट इज इग्नोरींग सच पीपल वेन दे डू दीस टायप ऑफ दादागिरी। तेंकां इग्नोर करप, सरकारान इग्नोर करूंक जायना न्हू। तेंकां हाडून भितर बसोवप आनी अर्द्या वरान बेलार सोडप हे खंय तरी रॉंग आहा। जे आयज इतले जालें, ते तो काणकोणकाराक मारलो, इज द सेम फॉलआउट न्हू, नथींग बट अ फॉलआउट। की पयले तुमी जे स्ट्रॉंग रावंक जाय आसलें, एक्शन घेवंक जाय आसलें, गँगां तयार करूंक दिवपा नासली, जे ऑर्गनायज्ड क्रायम जो जाता हो जावंक दिवंक पानासलो, ते जावंक ना म्हणून आयज हे फॉलआउट जाला। आनी हेचेर म्हाका दिसता करेक्शन करपाची गरज आहा आनी करेक्शन चालू आहा आतां। पळोवया कितलो वचून फुडें करेक्शन जाता। तेंकां भायर सरपा खातीर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून खुबशे आवाज येता भायर। आतांच पावतले न्हू, राव न्हू 2 दीस। ओके, सद्याचे करंट सिच्युएशन जर तसो आहा जाल्यार पावतले। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।